स्पीकर सर, म्हादई नदीचे उदक कर्नाटकात वळोवपा खातीर त्या राज्यातले सरकार आणि त्या सरकाराकडून चलिल्ले प्रयत्न कितले असले तरी तशेंच जाल्यार गोंयच्या जिवाचेर म्हणजे जावपी परिणाम जाणून घेवन ह्या प्रश्नाचेर आमी सगळ्यांनीच खूब गंभीर रित्या एक सिरियसली ताजेर विचार करपाची आमकां गरज आसा आनी आमचो सरकार ताजेर खूब सिरियस आसा, ताजेर सिरियसली विचार करता आनी करतले आनी तोच विश्वास आनी तीच खात्री बाळगून आज खंय तरी ह्या विशयाचेर हांव म्हजे दोन शब्द उलोवपा आसा. आज आमी सदांच म्हणटा की म्हादई आमची लायफलायन, आमची आवय आनी खरेंच म्हादई म्हणटा ती आमचो एक अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आज म्हादई म्हणटा तें आमचें सगळें अस्तित्व ताजेर आज टिकून आसा आनी अशें दिसून येता थोड्या राजकारण्याचेंय बी अस्तित्व ताजेरूच टिकून आसा. गेलीं 3 दशकां 3 डिकेड्स जाले ह्या प्रश्नाचेर तोडगो कोणूच काडूंक शकले ना. सरकारां आयलीं, सरकारां गेलीं, सरकारां बदल्लीं, पूण कोणूच हाजेर तोडगो काडूंक शकले ना. आनी आमचो सरकार आज जो प्रयत्न करता ताजेर म्हाका दिसता सगळ्यांचो गोंयचे जनतेचो विश्वास आसा आनी केंद्र सरकारान आमचो भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आशिल्ल्या कारणान वयलो केंद्र सरकार पासून गोंयचेर कसलोच अन्याय जावपाक दिवचो ना हाजी आमकां तितलीच खात्री आसा. आज आमचो मुखेलमंत्री ह्या प्रश्नाचेर खूब सिरियस आसा आनी ते सिरियसनेस आजूच न्ही जाल्यार एक 2-3 वर्सां पयलीं न्ही जाल्यार 1998 जेन्ना हें आंदोलन सुरू जालें तेन्ना पसून आमचो मुखेलमंत्री त्या आंदोलनान भागेकरी आसा आनी त्या खातीरूच आमकां ह्या सगळ्या सभाघरान आशिल्ले जे रुलिंगान आसा, मुद्दम रुलिंगान आसा म्हणटा की तांचेर इतलोच विश्वास आसा. आज जो बोवाळ चल्ला ताजेर आमी सोल्युशन काडपाचें सोडून ताजेर राजकारण करपाचें सगळ्यांचोच प्रयत्न चल्ला. आपली राजकीय पोळी भाजपाचो एक प्रयत्न चल्ला आनी खंय तरी एक डीपीआराक मान्यता दिली. हें इतलें जालें जाल्यार सगळें कितें सोंपुना. उदळ आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर उलयलो की ताका एनवायरमेंट क्लियरन्स आसा, फॉरेस्ट क्लियरन्स आसा, अश्यो खुबश्यो क्लियरन्सीस लागता आनी त्यो क्लियरन्सीस कश्योच मेळूंक शकना. हें आमचे एजी पांगमानूय आमकां वेवस्थीत ताणें दिल्ल्या एका व्हिडियो क्लिपान ताणें आमकां दाखोवन दिला की जेन्ना सेंच्युरी भितर नाल्यार महादेव अभयारण्य आमचें आसा तातूंतल्यान डायवर्ट करपा जेन्ना आज सोदता म्हादय नदी तेन्ना इट इज इम्पॉसिबल. तशें जावंकूच शकना. ताका वायल्ड लायफ एक्ट लागता आनी ते एक्टा अंडर गोंयाकूय कांय करपाक मेळना आनी कर्नाटकाकूय कांय करपाक मेळना. तेवटेन कर्नाटकान तर भीमगड तांची सेंच्युरी आसा, थंय पसून तांकां करपाक मेळना आनी तांणी थंय तशें करपाचेंय बी हें केलां. म्हाका दिसता आज आमचो सरकारान हें जेन्ना डीपीआर जालें ताजेर रोखडोच आमचो सरकार कितलो सिरियस आसा तो दिसून येता आनी इमिडिएटली आमच्या सरकारान आमच्या मुखेलमंत्र्यान एजीक सांगून सुप्रीम कोर्टान एप्लिकेशन फायल केलें, ताजेर सुनावणी जातली आनी म्हाका खबर आसा सुप्रीम कोर्ट पसून जेन्ना निर्णय दितलो तेन्ना गोंयच्या टोटल इकॉलॉजिकल आमचे बॅलन्स जो आसा ताजेर विचार करून दितलो. आज गोंयचो टोटल इकॉलॉजिकल बॅलन्स तुमी धरलो, आमचे फॉरेस्ट धरले, फॉरेस्ट रिजर्व्स धरल्यो, आमचे सेंच्युरी धरल्यो, आमच्यो न्हंयो नद्यो, आमचे नुस्त्याचेर परिणाम जातले. आमी आज मायनींग सुरू करपा आसा, त्या मायनींग वचपाचे बार्जींग त्रास जातलो. हे सगळ्यांचो विचार सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली करतली आनी आमकां न्याय दितली, ताचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. पूण हें म्हणटा आसतना म्हाका विरोधी पक्षाकूय सांगन दिसता तुमी डबल स्टँडर्ड सोडून तुमचो स्टँड कितें आसा तो क्लियर करपा जाय. ओदोळ आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर विश्वजीत राणे सरान सांगलें की आज रणदीप सुरजेवाला जो जनरल सेक्रेटरी आसा AICCचो आनी इनचार्ज आसा कर्नाटकाचो, हे ताजे पेजीर आशिल्ले हे सगळे ताजे ट्विट्स, हे सगळे ट्विट्स ताणें आज केल्या आनी तो कितें म्हणटा, काँग्रेस लेड द फावंडेशन फॉर म्हादई प्रोजेक्ट. काँग्रेस गव्हर्मेंट कन्सिव्ड अँड स्टार्टेड द म्हादई प्रोजेक्ट. म्हणजे कितले दुटप्पीपणा पळया सर, कितले डबल स्टँडर्ड जे वापरता पळया. एका सायडीन तुमी म्हणटात की आमीच तो केला, आमीच ताका वाव दिला, वो आमचेच भुरगे. काँग्रेस कॉन्स्टिट्यूट्स म्हादई वॉटर डिस्प्यूट्स. काँग्रेस कन्सिस्टंटली कॅम्पेन फॉर कॉज ऑफ म्हादई प्रोजेक्ट.
हे सगळें तुमीच छाती ठोकपणे ढोल वाजोवन सांगतात थंय, आनी हांगा तुमी म्हणटा म्हादई वाचयात म्हणून. म्हादई आपली आवय म्हणटा. अरे तुमी आवय म्हणटा जाल्यार तुमी आमचे बरोबर येवपाक जाय आशिल्ले. तुमची आवय म्हणटा जाल्यार मुखेलमंत्र्यान जे इनिशिएटीव घेतलो तेन्ना तुमी ताका सपोर्ट करपा जाय आशिल्लो. तुमी सगळ्यांनी येवपा जाय आशिल्लें. ऑल पार्टी डेलिगेशन जेन्ना दिल्ली गेलें तेन्ना सगळ्यांक आपयल्लें, तेन्ना तुमी येवना. तेन्ना तुमी फाटीं रावले. कित्याक रावले? कित्याक तुमकां हाजेर राजकारण करपा आसलें. कित्याक तो तुमचोच अस्तित्वाचो प्रश्न आसा. आतां 3 काय 4 उरल्या. सो तांकां टिकोवपा खातीर हें अस्तित्व आसा, तांचो प्रश्न आसा. आनी त्या खातीर ते आज येवना. पयले दिसा गव्हर्नराचो एड्रेस आसतना सर तांणी काळे कपडे घालून व्हडले हे घेवन प्लेकार्ड्स घेवन तांणी मोठी मोठी हांगा भाशणां केलीं. सपोज प्लेकार्ड्स घेवन काळे कपडे घालून म्हादईचें डायवर्जन आमी स्टॉप करूंक शकता जाल्यार आमी 40 आमदार काळे कपडे घालपा रेडी आसा. 40 आमदार आमी अशे प्लेकार्ड्स करपा रेडी आसा. पूण तातूंत सर कांय जायना. ते करपा खातीर तुजे कडेन वील पावर जाय. सरकारा बरोबर तुमी रावपाक जाय. सरकार आज कर्नाटकान कितें जालां? आज कर्नाटका सगळो एकठांय आसा म्हादईचेर. ते म्हणटा आमकां जाय म्हादई. आनी आमची 33 जाण सोडल्यार बाकीच्यांची तोंडां दुसरे कडेन आसा. अशें सर जावपाक जायना. आज ऑपोजिशनूय आज सगळे गोंयकारूच आसा. आज आमी एकठांय मेळून वी आर युनायटेड अशें दाखोवपा जाय. सदांच एक इंग्लिशान म्हण आसा, युनायटेड वी स्टँड, डिवायडेड वी फॉल म्हणून. ते जावपाक दिवपा जायना. आनी त्या खातीर हे जे ट्विट्स आसा हे तांची हें दाखोवन दिता की हे सगळे काँग्रेसीचे षडयंत्र आनी हे काँग्रेसीचे बेबी म्हणटा तशें आज गोंयकारांक सगळ्यांक भोगचें पडटा. हे सगळे आज गोंयकारांक भोगचें पडटा. आज कितलेशेच प्रॉब्लेम हे डायवर्जन जातलें आनी ते जावचें ना इतली म्हाका खात्री आसा. कित्याक आज सुप्रीम कोर्ट नाल्यार केंद्र सरकारान बसून हाजेर सिरियसली विचार केला आनी ऑनरेबल मिनिस्टरान कितें सांगपा आसा तें आमच्या सीएमाक सांगलां. पूण म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी आज एकठांय येवपाची गरज आसा. आज जेन्ना आमी सगळे म्हणटा आमकां सगळ्यांक म्हादईचें डायवर्जन नाका, हांव ना म्हणना. थंय ऑपोजिशन बसून बसले तांकांय जाय की म्हादईचें डायवर्जन जावचें न्ही म्हणून. पूण ताच्या खातीर ताणें येवपा जाय फुडें. ताणीय येवपा जाय. आमी एकठांय येवया. आमी सगळे वचून केंद्र सरकारा कडेन या. आमी सगळ्यांक गोंयकारांक दाखोवन दिवया की आमी हे सगळे ह्या पॉयंटार एकठांय आसा म्हणून. आनी त्या खातीर हांव ऑपोजिशना कडेन मागतां राजकारण करपाचें सोडप. इवन पयर एक मिटींग जाली सर, ताजेर ऑनरेबल आमचो ऑपोजिशन लिडर पसून स्टेजीर नाशिल्लो. आमचे आम आदमीचे आमदार पसून स्टेजीर नाशिल्ले. हे कित्याक नाशिल्ले? कित्याक सर इट इज बिकॉज ऑफ दीस. तांणी थंय सांगलां म्हादई आमी केल्या. दुसरे ताणें हें केलां सिंपल क्वेश्चन्स टू BJP. Why did the Union BJP government stop the in principle approval of Madai project in 2002? Why did Modi Bommai governments neither start nor complete the Madai projects in the last 5 years? Why no forest clearance was given for Kalsa and Bandura Nalla dams till date? Why has the BJP government not even applied for clearance of the Bandura Nalla till date? Why has power generation application permission not been sought till date? What is the reason for complete inaction or inner basin project by the BJP government? हे सगळे स्वता ते सांगता सर. म्हणून हातून ऑनरेबल आमचो वाव उलयतालो युरिया लेमा आमचो ऑपोजिशन लिडर की दीस इज नॉट अबाउट BJP आनी काँग्रेस म्हणून. इट इज डेफिनेटली नॉट बिकॉज ऑफ BJP. इट इज ओन्ली बिकॉज ऑफ काँग्रेस वीच इज दीस इज हॅपनिंग टुडे. आज आमकां हे सगळें उलोवपाचें पडटा ह्या सभागृहांत. कित्याक हांचे हे सगळे कारनामे आनी हे काळे कारनामे आज आमकां भोगचे पडटा. आनी त्या खातीर म्हाका म्हज्या सरकाराचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. आमच्या केंद्र सरकाराच्या नेतृत्वाचेर आमकां हें आसा. आनी केंद्र सरकाराचो जशें उदोळ म्हणलें एक व्हेरी सेन्सिटीव कॅपेबल असो आमचो आज प्रायम मिनिस्टर आसा. आनी प्रायम मिनिस्टर गोंयकारांचेर केन्नाच अन्याय जावपाक दिवपाना तितली म्हाका खात्री आसा. सर आमी सगळे उलयता आसतना हांव टॅक्निकॅलिटीज वचना. पुणून फाटींच आमच्या एडवोकेट जनरल आनी सविस्तर सगळे म्हणजे वॉट इज म्हादई आनी वॉट इज म्हादई बेसीन आनी खंय डायवर्जन कितें हें सगळें गोंयकारां मुखार दवरलां. आनी जेन्ना हे सगळे गोंयकार पळयता त्या खातीर साखळे तशें सांगलें साखळेकार कोण वचूना. हे खंयच्यान तरी भायल्यान हाडिल्ले पॉलिटिकली आपलो एक मनीस, हे आपले मनीस आनी तांचो लिडर उलोवन जाले की ते मनीस वताले. हें तातें दुर्दैव आशिल्लें. दीस होल मुवमेंट वॉज स्टार्टेड विथ अ पॉलिटिकल मायंड आनी ते पॉलिटिकल मायंड त्या मिटिंगेक दिसून आयले. जेन्ना एक्टिविस्ट राजेंद्र केरकार उलयतालो ताजें आयकुपाकूच कोण ना.
कित्याक पॉलिटिकल मनीस जे पळय थंय आपलो क्रावड व्हेल्लो आपआपले जो लिडर उलयलो की ते घरा गेले. सो दीस इज अ टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुवमेंट. पब्लिसिटी घेवपा खातीर हांव म्हणटा पब्लिसिटी घेया. आवयचेर कोण आपले पब्लिसिटी घेना, आपल्या आवयक विकून कोण पब्लिसिटी घेना. तुमी स्वता ह्या मुवमेंटान तुमी येयात भितर. तुमकां ओपन हँड्सान आमी पयले आसा, आतांय आपयतात. तुमी ओपन हँड्सान या. आमी सगळ्या जगाक दाखोवया की आमी 40 आमदार ह्या प्रश्नाचेर एकठांय आसा. आमचे कितेंय राजकीय आमचे कितेंय दुरावे आसात, आमचे राजकीय कितेंय वेगळे आमी उलयल्ले आसात, आमचे प्रिंसिपल्स वेगळे आसात, कितेंय आसात, पूण आपल्या आवय कडेन पावतकूच सर कोण प्रिंसिपल्स पळयनात. आपली आवय ही आपली आवय आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी त्या एका स्टेजीर येवपाक जाय. आज तुमी हें सगळें केलें पूण तरी सुद्दां आमी तुमकां आपयता. हें सगळें जनतेक कळपाक जाय. हें खरें दीस इज अ काँग्रेस बेबी म्हणून. सो त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागतां की सगळे एकठांय येवया. आज हे जे डायवर्जन मागला, पयलीं ताणें पिवपाच्या उदका खातीर मागले, तांकां थोडे डायवर्ट जाले. वी हॅव टू अंडरस्टँड वन थिंग ऑल्सो की आज खंय तरी इट इज स्टार्टींग फ्रॉम जे. सो तांकांय बी थोडें उदक दिवचेंच पडटलें आमकां. पुणून आज तो ट्रिब्युनल जो फॉर्म जाला आमी ताजेच कडेन झगडी करपाक जाय की तुमी आमचे सगळो इकॉलॉजिकल बॅलन्स पळोवन, आमचे फॉरेस्ट पळोवन, आमचे सँच्युरीज पळोवन आमची गरज कितली आसा ती आमची कमी जावपा येना. जी म्हादईसून सगळें आमकां येता आज उदक ती आमकां कमी जावपाक जायना. हाजेर आमी सगळ्यांनी भर दिवपाक जाय. आमी त्या खातीर लढो दिवपाक जाय आनी त्या खातीर सगळे 40 आमदार एकठांय येवपाक जाय. आमची जनता आमचे बरोबरूच आसा आनी हे वॉटर डायवर्जन आमी स्टॉप करूंकूच जाय. स्पिकर सर, म्हाका आनी एक सांगन दिसता की आज जे वॉटर डायवर्जन आज मागलां ते पयलीं तांणी पिवपाचें उदक हाच्या खातीर म्हणून मागलें. पूण आज पळोवपाक गेल्यार जे ते उदक मागतात ते म्हाका दिसता खूब वेगळ्या कारणां खातीर आसा. अशें म्हणटात की थंय उसाचे मांड खूब आसा आनी ऊस म्हणटा ताका खूब उदक लागता आनी ते थोड्या मोठ्या पॉलिटिशनांक प्लीज करपा खातीर हें वॉटर डायवर्जन तेवटेन जालां जाणे करून की त्या मांडांक बरें मेळचें आनी तांची शुगर केन हें बरी जावची म्हणून. अशे खुबशे हें आसात, तर्क वितर्क आसात आनी हे खरे आसात. आनी तशें जालें जाल्यार म्हाका दिसता आमी खंय तरी गोंयकार खंय तरी आज त्रासान पडूंक शकता. आनी त्या खातीर इतलोच तुमच्या सगळ्यां कडेन मागता, ह्या सभागृहा कडेन मागता. म्हाका खबर आसा की विरोधकांक ताण आनी भूक कसली लागल्या ती. लोकूय खूब शाणे आसा. तांचो घोसो सुको पडल्या हेंय लोक जाणटा आनी खंय तरी त्या म्हादईच्या उदकान आपलो ताळो थोडो इल्लो वोलो करचो आनी जनते मुखार एक अशें पिक्चर निर्माण करचें की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारानूच हे सगळे पाड घाला गोंयचे. अरे तांकांय खबर आसपा जाय. 3दा जेन्ना सरकार येता एंटी इनकम्बन्सी आसून बसून तेन्ना तांकां कळपा जाय की तुमी कितलेय बोवाळ मारले जाल्यार लोकांचो विश्वास आज भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचेर आसा, आमच्या मुखेलमंत्र्याचेर आसा. सो हें तुमी करपाय ना. कितें न्यू टॅक्नीक वापरा. लोकांक पिशे करपाची टॅक्नीक वापरनाकात. आनी त्या खातीर हांव आज मुद्दम मागता ह्या सभागृहांत की खंय तरी आमी सगळ्यांनी मेळून आमी तो DPR इमिडिएटली विथड्रॉ करचो म्हण आमची पयली मागणी आसा. आनी म्हादई वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही बेगींतल्या बेगीन फॉर्म करची ही मागणी आमची सगळ्यांची आसा. इतलें सांगून हांव परत एकदां सगळ्या आमदारां कडेन, ऑपोजिशन आसूं, रुलींग आसूं, काँग्रेस आसूं, BJP आसूं, आम आदमी आसूं, आमचे सगळे वेगळे विचार आसूं, आमी सगळे एकठांय येवया. आमची म्हादय वाचोवया. आज आमी सगळे आवय म्हणून मोठ्यान हें करता. हांव CM कडेन अपील करतां की तांच्या भाशणांत ताणें आजूय बी तांकां अपील करचो. लोकांक जनतेक कळनी कित्याक आमी अपील केल्लो हें कित्याक आयकना ते. आनी त्या खातीर आज सगळ्यांनी मेळून हे लढो दिवया. हांव ह्या बिलाका सपोर्ट करतां आनी सरकाराच्या बरोबर फॉर्मली आमी आसात हें दाखयता. देव बरें करूं.